ಮಂಗಲಂ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ ನಮಿಸಿ ವ್ಯಾಸನ್ನ ಹಯಗ್ರೀವನ್ನ. ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ, ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ ನಮಿಸಿ ವ್ಯಾಸನ್ನ ಹಯಗ್ರೀವನ್ನ. ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಶ್ರೀಶನ್ನ, ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ವಾಸುದೇವ ವೆಂಕಟೇಶನ್ನ. ಅಮರವಂದ್ಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಅತಿಕುಲ ಪೂಜ್ಯನ್ನ. ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ. ವಾಸುದೇವನ್ನ ವರ ಜೀವೋತ್ತಮ ಅಸಮ ಮತಿಧಾರ್ಯನ್ನ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ವರಿಯನ್ನ, ಗುರು ಅಣು ಜೀವೋತ್ತಮ ಕಲ್ಪತರುವನ್ನ. ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ. ದಿಗ್ವಿಜಯ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನ ನಮಿಸಿ ರಘು ಚಂದ್ರ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥನ್ನ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನ್ನ, ರಮಾಕಾಂತ ಸದಯ ಶ್ರೀಕಾಂತನ್ನ. ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ. ತ್ಯಾಗಿ ಭೂವಿಜಯ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನ, ಯೋಗಿ ರಮಾನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥನ್ನ. ಬೇಗನೆ ಸೇವಿಸಿ ನಂದತೀರ್ಥನ್ನ, ನಿಗಮಾಗಮ ಚತುರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞನ್ನ. ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ. ಪದುಮನಾಭ ಇಂದಿರಾಕಾಂತನ್ನ, ಸದಾ ನರಹರಿತೀರ್ಥ ಕಮಲನಾಥನ್ನ. ಶ್ರೀ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ತೀರ್ಥನ್ನ ವಂದಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಭಕ್ತ ಪೋಷನ್ನ. ರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ. ಸಜ್ಜನ ರತ್ಕಮಲ ಸನ್ನಿವಾಸನ್ನ, ಶ್ರೀ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯನ್ನ. ಅಜಪಿತ ಹರಿ ಮೋದ ವಿಠಲನ್ನ, ಭಜಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಯತಿ ಸಂಸೇವ್ಯನ್ನ. ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ಗೋವಿಂದ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಹ ಪತಯನ್ನಮಃ. ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂತ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಗುರುರ್ನಾರಾಯಣೋ ವ್ಯಾಸಃ ಗುರುರ್ಜೀವೋತ್ತಮೋ ಮಧ್ವಃ ಗುರುರ್ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜೋ ಮೇ ವಿದ್ಯಾಧೀಶೋ ಗುರುರ್ಮಮ. आजी भटमामान सांगील पद सक्कड आमगेले गुरु परंपरेचे सक्कड स्वाम्यालवे नाव येवच म्हणकेची कंपोज केलेले पद आजीची फर्स्ट टाइम स्वामी भटमामान कंपोज करून सांगील पद हे सक्कड आमगेले परंपरेंतू सक्कड नारायण तीर्थादकून आताचे स्वाम्यालवरेन तशीच आमगेल मठांतू मठापीठा वैरी कंच कंच देव प्रतिष्ठापन जाला की कंच कंच देव पूजन घेतकी ते सक्कड देवालय मूर्तीचे नाव सक्कड येवच म्हणके पद जाल्लेले आसा. काली आम्ही सुंदरकांडाचे पळयत असताना हनुमंतू आमकां काली पळयलेले हनुमंताले एक वैभवयत जावन आशिल्लें एक वर्णन दिलेलें आशिल्लें. हनुमंतू रामाल कार्य कोरका म्हणून खातीर तागेले एक कपी सैन्याक कन एक दुख्ख जावन गेलेले आनी मुखार आमकां सीते मेळत की ना की आमी हांगाच प्रायोपवेश करून सोडया म्हणून योचना करता आशिल्ले कपी सैन्याक एक ताका एक उत्साह दिवचे खातीर हनुमंतू तागेले हाव वत्ता 100 योजन दूर हाव उडता 100 योजन दूर उड्डून घेवन हांव सीतेक सोदून घेवन येता. सर्वता कृतकार्योस्मी कसने असो हांव कृतकार्य जावन म्हगेलें कार्य कंप्लीट करनाशी हांव येनाची कार्य कंप्लीट करूनच येता. आनी एक प्रॉब्लम जाला म्हळ्यार सुग्रीवान दिलेली बरी 30 दिवसाचो टायम बरी 30 दिवस टायम दिलेलो ताणें सुग्रीवाज्ञे उल्लंघन जावन वता आनी एक दिवस वेळ केल्यार वय ऑलरेडी 28 दिवस जावन गेला तांकां आनी एक दिवस मात्र 2 दिवस मात्र भरला तेदे भितर ताणें वचून घेवन लंका वचून घेवन सीते सोदून घेवन थंयकन एक कार्य कंप्लीट करून वापस येवन सुग्रीवाक सुद्दी सांगता इतले सकड कोरका म्हणून आस तशें जावन भारी एक अर्जंटांत आसा ती हांगा तो सांगता हांव सर्वता कृतकार्य वचपी कसने जावं हांव कार्य करूनच येता ना तूं कनकी उडता म्हणून सांगलो अकस्मात थंय सीतेन म्हळ्यार कन करता म्हणून निमगितात मंकाड कडेन संपातीन कनकी पळयलें म्हणून सांगलो तेदे भितर ताण खंय पुणी रावणान आपण होर्न सोड आसल्यारी कन करता म्हणून सांगल्यारी सांगता यदि न द्रक्ष्यामी सीता कनपुणी मेळना म्हणल्याक लंका भितर यदि न द्रक्ष्यामी लंकायां सीतां अनेनैव हि वेगेन गच्छामि सुरालयं हांव सीदा स्वर्गा वता थंय सोद्दिता सीते खंय पुणी आसके म्हणून सांगून घेवन ना म्हणल्याक सांगता आनयिष्यामी वा लंकां समुत्पाट्य सरावणां सक्कड लंका कची रावण समेत हांव मेक्कोण घेवन येवन रामाल पय्या म्हणून दवरता म्हणून हनुमंत सांगता. ते एक अद्भुत जावन आशिल्लें विवरण आयकून घेवन रोमांचन जावन वतात कपी वीर सकड हनुमंताक जय जयकार घालतात. हनुमंतू तागेले कन देह सामान्य एक मंकडाचो देह म्हणके एक 7-8 फिटाचे एक देह म्हणके आसता तो वड्डेचो शोर करता होड जाता होड जावन सुमार एक 20-30 योजन तितले होड जावन वचून सोडत 10-12 योजन म्हणून सांगता ती तितली एक होड जावन तागेलो आकार बेळसून घेता. आतांय आमी प्राणीक सकट पळयता ती थोडे एक हे मज्जार वयते स्ट्रेच करून घेता ताजी बॉडी ते कितले आसकी ताजे पशी 1.5 पट्टू होड करून घेत खंय तशी सुमार सनसन एक मोल्स म्हूण सकट आसा ते सकट ताजे स्कल सुद्दां सान करून घेत खंय होड करून घेत खंय तसले सकट केपेबिलिटी आशिल्ले तसले प्राणी आसात. हनुमंतू तागेले बॉडी तागेले एक विशेष शक्ती म्हळ्यार अणिमा महिमा म्हणून सांगून घेवन अष्टसिद्धी आसता तसले एक अष्टसिद्धी आशिल्ले सही तसले हनुमंतू तागेले देह वड्डयता होड करून घेवन सुमार 10-12 योजन तितलो होड करून घेवन रब्बून घेवन हांगा दोन उडताना एक खंयचे एक आधार जोका म्हूण थंय पळयता एक महेंद्र पर्वता म्हूण आसता त्या महेंद्र पर्वता वयर रब्बून घेवन पय्यान फोर्स करून ताका म्हळ्यार आमी खंय पुणी उडता आसतना हाय जंप लॉंग जंपांनी करता आसतना प्रेस करून जंप करतात पाय प्रेस करून तशी हनुमंतू पाय प्रेस करता ताण प्रेस केलेले पेट्टाकाचे ते महेंद्र पर्वत कितलो होड आशिल्लो महेंद्र पर्वत सक्कड समुद्रा भितर बुडून वचके तितले वेट तागेले तशी प्रेस करून उडता तशी उडताना ते महेंद्र पर्वता भितरी सनसन गुहे सकड आसता ते गुहे भितर ते सकड भेतून वचके ताजे भितर सकड कंचकी प्राणी सकड आसता ते सकड प्राणी चीतकार घालून सकड भायर येतके. वाल्मिकीन सुमार एक 200 श्लोक हाजे वर्णन दिला हनुमंत कशी उडलो म्हणून चितलेच
तितलेच वर्णन ताणी एक 200 श्लोकांत केला अद्भुत जावन आस एक एक ऐकत असताना हे आमकां दोळे येद्राक एक चित्रण मेळका अशी एक वर्णन केला सांगता तो उडत असताना ताजे भितर ते एक महेंद्र पर्वत म्हळ्यार एक विशेष पर्वत आशिल्लो कई तंतू देवते देवलोकादಕ್ಕೂ विद्याधर सिद्ध साध्य तनी सकड येवन ತಂಗೆಲ ಸ್ತ್ರೀ ಒಟ್ಟು ಸಕಡ್ ತನ್ನಿ ತೈ ವಿಹಾರ ಕರ್ತಶಿಂತ ಕೈಗೆ ते पर्वता भितरी हनुमंतान उड्डिल पेट्टाक ते पर्वत केदान ते नुज्जु गुज्जु दावन चूर चूर दावन तोग्गु पडचे शूर दावन समुद्र भितर गेल की विद्याधर हानी सकड नाग सिद्ध सकड साथी तनी सकड तक्षण वैरुड्लिंद कೈ आकाಶ वैरुड्डून घेवन हे कंजत्तस म्हणून पळयता ती ते ऑलरेडी थंय देवते सकड येवन रबलिंद कೈ आकाಶ वैरी देवते सकड रब्बून घेवन पळयता ती हनुमंतू वैर उडतस म्हणून आणि ತಂಗೆಲೊಟ್ಟು ಹನ್ನಿವೆ ರಬ್ಬನ್ घेवन कसने अद्भुत असल मी कदानवे पळयनी नवे कंचे एक मनुष्य मात्र एक अशील जीवी म्हळ्यार कंचे एक राक्षस नाही अशील एक जीवी समुद्र उल्लंघन करून लंका वत्तस म्हळ्यार हेच फर्स्ट टाइम म्हणून सकड आश्चर्यचकित जावन पळयता ती म्हळ्यार राक्षसांक तसले एक शक्ती आशिल्ले शूर्पणखी वत्ता रावण वत्ता अकंपना तांणी सकड राक्षस म्हळ्यार रावणाले ಒಟ್ಟು अशील थोडे जन राक्षसाक तसले एक शक्ती असता तन्नी लंकाक मायाशक्तीन वच म्हणके एक तांके एक शक्ती असता हनुमंताक तसल कंचे एक शक्ती तो दकायना तांगेल पशी चड शक्ती आसा जाल्यार तसल कंचे एक दकायनाशीची एक सामान्य एक वानर जावन उडच म्हणके करता तस जावन सकडांक आश्चर्य कोणाचेन साध्य ना आशिल्लें कार्य हक्क जत नवे अशी उडतस नवे म्हूण सकड जय जयकार घाल न्हू रावता ती थंय महेंद्र पर्वता वयर रूख सकड आसता सकड सुमार फूल आसता ते फूल सकड पडतके म्हळ्यार हनुमंतू केदान ते पर्वताक तोग्गु घालता तेदांत रुक्का वयर आशिल्लें फूल सकड पडता पर्वत की हे बरी फुल्लाची एक पर्वत म्हणून सकडांक आश्चर्य जातके तशी तो उडता ताण उड्डिले ते वेग कन वेग म्हणून सांगल्यार आमी खंयचे एक गाडी देवो मुखार गेल्यार ते गाडी मक्षीत सुमार पान धूळ सकड वच पळयता ती तशीची हनुमंत अशी उडले ते उड्डिल पेट्टाक ते आशिल्ले मक्षी आशिल्ले सक्कड फूल ताजे रूख सक्कड हनुमंता मक्षी गेल कೈ सुमार दिवन हनुमंताक सोवणे वच म्हणके गेल्ले म्हणून स्वामी आनी भायर वता आसतना आमी सकड सुमार दूर वचून घेवन स्वाम्याक आमी बीळकोडुगे दिवन येतात न्हय तशी म्हणून वादिराज स्वामी वर्णन करतात तशी हनुमंतू मुखार गेल की उडता उडून घेवन तेची एक वेगान तो एक वयर वता तेन्ना थंय तोग्गू एक मैनाका म्हणून एक पर्वत आसता तो हिमालय पर्वताल पूतकೈ शालो हरस्य गिरिपक्ष विनाश काले म्हणून सांगतात हर म्हणून सांगल्यार ईश्वराले शालो म्हळ्यार तागेले बायलेले मेवणो तागेले बायलेले भाव म्हळ्यार पार्वतील भाव तो हिमालयाला पूतू मैनाका म्हणून सांगून घेवन ते एक पर्वत म्हळ्यार पर्वता अभिमानी देवते तो ते पर्वत ते समुद्रा भितरी वचून सोडत खंय ते समुद्रा भितर आशिल्ले पर्वताक वरुण सांगता वरुण देवते आसता तो सांगता समुद्रा भितरी उत्तिश्टा उठोन राब समुद्रा दखून वयर बस वयर वचून घेवन थंय हनुमंत येतस तो माननीयम कस ताका तुव विश्रामा खातीर तूं एक चिके जाग करी म्हळ्यार एक पेट्टान 100 योजन उडचे बदलाक मध्यांत खंय पूण एक पांय दवरून घेवन मुखार वचचेत अशें म्हणून एक वेवस्थे करुया म्हणून वरुणान निमगिता हो मैनाका पर्वत होयवे वायूल पूतवे हांव वता म्हणून तक्षण वयर वता हो कोण मैनाका म्हणून सांगल्यार ताका एक काणी सांगता ती गिरिपक्ष विनाश काले ते एक टायमारी काणी येवचे आमगेले शास्त्रांत म्हणून सांगल्यार सक्कड पर्वताक रेक्के आसतके पाक आसता तांणी उब्बून घेवन खाई जाल्यार थंय वचून बैसून सोडता आशिल्लें म्हळ्यार खंय पुणी अशी उब्बून घेवन येवन बेंगळुरा भितर बैसून सोडल्यार सडन जावन शिवाजीनगर मध्यान बचून कुडीन तशी सक्कड जीव जंतूक एक कश्ट जाता म्हणून सांगून घेवन हो इंद्र कन करता ताचे सक्कड तागेले वज्रायुध घेवन खंय पर्वत आसतात सक्कडाचे पाक कट करून सोडता वज्रायुधा दखून थंय तेदान तकून ते पर्वत सकड खंय आसकी थंय अचला म्हणून ताजें नांव अचला जावन रब्बून सोडता चल आशिल्ले पर्वत सकड अचला जावन रब्बून सोडता तो अशी कत्तर उडयता आसतना सक्कड पर्वताचे रेक्के वचून सोडले खंय कंच पर्वत आसकी थंय वचून रब्बून सोडले जाल्यार हो मैनाका म्हणून हो पर्वत कन करता वायू कुडगास करून घेवन ताका एक प्रार्थना करता म्हाका रक्षण करी वायुदेवा म्हणून तेदाना मुख्य प्राण वायू तो येवन तुका पाक वचनच म्हणून सांगल्यार हांव तुका करता म्हणून मैनाका पर्वताक उक्कोण घेवन येवन समुद्रा भितर बुड्डोन दवरून सोडतकी तेदाना इंद्र सोदिताक आनी खंयचे एक पर्वत ना म्हणून सांगून घेवन तो सीदा वचून सोडता हो हांगा सेफ जावन म्हळ्यार ताका चलन शक्ती आशिल्लो तसले एक पर्वता थंय समुद्रा भितरीच बैसून सोडता तशी तागेले चलन हे जायना अचल जावन रब्बनात ते मैनाका पर्वताक अत्त एक अवकाश मेळ्ळा म्हणून तो वयर येता वयर येवन सांगता वीरा विश्राम कर थोडेची मिगेल वयर येवन थोडे विश्राम करी
स्वादू फलम भक्षया म्हणून सांगता छळेची मी गेले वैर आशिल ते एक पर्वत म्हणून सांगले री ताज वैर सकड खाऊचे वस्तू सकड आशिल खे तसल एक म्हळ्यार संपूर्ण एक फॉरेस्ट घेऊन एक बुड्डील तसल एक पर्वत म्हणून आमी लक्की येता तसलं एक पर्वत वैर येता वैर येयले तक्षण ताजे भितर सकड स्वादू फल सकड आसता खंय तो सांगता विश्राम घेऊन वस म्हणून हनुमंताक सांगता हनुमंत सांगता नैवात्र विश्रमण इच्छत अविश्रमोसो निस्सीम निस्सीम पौरुषबलस्य कुतः श्रमोस्य कोणाक विश्राम जाऊ का कोणाक श्रम जतकी तांकां विश्राम नव्हे मग श्रमच ना म्हणून सांगता हनुमंत ताका श्रम ना आमी वे पळया आमकां खंयचें काम कोरनू कोरनू हाता दूख येता चमकून चमकून पांया दूख येता आमकां पळोवन पळोवन दोळे दूख येवन सोडता कितले वेळ आमी पळयतात न्हिदता ती न्हिदल मागीर वे सक्कड इंद्रियांक एक रेस्ट त्या टायमार दोळ धंपिता ती कान आनी न्हिदोन आसतना जोर जावन बॉ मारल्यार वे आयकना केलें म्हणल्यार ते इंद्रिय देवते न्हिदोन सोडला सूर्य कोण आसा इंद्रिय देवते तो न्हिदोन सोडता सक्कड हाताचे पय्याचे इंद्र यमा सक्कड न्हिदोन सोडता तांकां एक रेस्ट आमच्या देहाक वे एक रेस्ट जोटू इंद्रिय अभिमानी देवतेंक सगळ्यांक रेस्ट जाल्यार ते टायमार वे एकलो मात्र टोन आसता कोण वायू प्राण आमगेलो श्वास आमी केदान वे कडकाची केदान पुणी आमकां श्वास काणू काणू सुस्त जाल्ला म्हण आसता श्वास नाशी आमकां ऑक्सिजन नाशी आमकां सुस्त जाता शिवाय श्वास काणू कोणाक सुस्त जायना तशी हो सांगता मुख्य प्राण सांगता ना म्हाका श्रम असल्यार नवे विश्राम घेवका हांवें श्रम म्हाका कांय ना अन्य कन म्हळ्यार टायम ना आमकां तूं येवन खाण खावन वस सकड म्हणटा टायम पुरसोत ना बा म्हाका वचून घेवन करता कार्य जावन असका काम करचो ताय हांव एक सेकंड वे हांव रेस्ट घेयना म्हणून हनुमंत आमकां बी दाखोवन दिता तशें खंयचें एक परमात्मालें एक कार्य आसतना तें कार्य कंप्लीट करनाशीचे रेस्ट घेवन उकाची कन देवाल पूजा आस स्तोत्र पारायण आस कन की एक आस देवाल सेवे आस ते सकड करता आसतना थोडे वेळ रेस्ट घेवन मागीर करया म्हूण सकड लेखून उकाती संपूर्ण काम कोरनूच मुखार सिया म्हूण हनुमंतान आमकां एक मेसेज दिलेलो म्हणके हनुमंतू असं सांगता हांव विश्रम म्हाका नाका निस्सीम पौरुषबलस्य कुतः श्रमोस्य निस्सीम पौरुषबल आसता ताका केले एक श्रम ताका खंयचे श्रम ना म्हणून सांगता ती मागीर तो जाल्यार हो इतली प्रिती नापयला ना मैनाका तशें जावन ताका एक अशीच एक पोटोन घेता आश्लिष्य पर्वतवरम ते एक पर्वतवर जावन आशिल्ले ते एक हक्का मैनाका पर्वताक म्हळ्यार ती मैनाका पर्वता अभिमानी देवते कोण आसा तो एक पुरुषाकार घेवन येद्र येत खंय तशें जावन ते पुरुषाकार जावन आशिल्ले मैनाका पर्वताचे देवतेक पोटोन घेवन तूं म्हाका आपयलेलेक तूं हांव पोटोन घेता तुगेले भक्तीक हांव एक हें केलां म्हणून पोटोन घेवन हनुमंतू मुखार वता अशी मुखार वता आसतना ते एक देवतेंक सकडांक एक बुद्धी आमी सकड सांगता आसतना खंयचे एक चांग कार्य करता म्हणटा आसतना विघ्न येता बा खंय एक चांग कार्य करया म्हणून सांगल्यार विघ्न वायट काम करता रब्बा ती खंयचे विघ्न ना आरामशे करचें जाता चांग कार्य करता आसतना खंयकी एक विघ्न हे केलें म्हणून सांगल्यार देवतेंक ते एक तसले एक बुद्धी आसनवे केलें एक आड घालता ती म्हणून मिलेकचे ते एक देवतेले एक परीक्षे पास जावका नवे खंयचे एक 6th स्टँडर्ड देखून 7th स्टँडर्ड वता आसतना एग्जाम बरी नाशिची पेटोवचे जायनात गव्हर्मेंटान रूल्स केला 7th 8th 6th ताय मात्र की फेल नाशी मुखार सुचे 6th नंतर एग्जाम दिवन पास जाल्यार मात्र मुखार वचचे म्हणून तशी एग्जाम बरोका परीक्षे कोरून परीक्षे जावन सफल जावन मुखार वचका म्हणून सांगून घेवन तसले एक परीक्षे दवरता ती आनी सकट देवतेकन करता ती इतली शक्ती आस पळया हनुमंताक म्हणून एक नागजननी एकली आसता सुरसा म्हणून तिगेलें नांव ती सुरसाक तिका वर दितात कन वर म्हणून सांगल्यार तूं समुद्रा भितर रबका खंयचे एक जीवी जंतू खंयचपुणी एक वत्तस समुद्र दंटून घेवन वत्तस म्हणून सांगल्यार तुगेले तोंडा भितर वचूनच जावका म्हणून सांगून घेवन तुगेले तोंडा भितर वचकाची खंयचे प्राणी वो ते तुगेले तोंडा भितर वचका अशें म्हणून वर दिता देवते सक्कडांनी वर दिवन सोडले इतलो देवतेन सक्कडांनी वर दिले म्हळ्यार कितले की कोटी देवतेन वर दिले दाना हो हनुमंतू हे वर सकड उल्लंघन कोरनू मुखार वत्वे ताका तितली शक्ती आसवे पळया ना कनपुणी दुसरी वेवस्था करतवे म्हणून एक परीक्षा दाना तो कन करता ताका गोत आसना देवतेले हो सर्वज्ञ तो आमी काल मात्र उलोवंक घेता आशिल्ली ती आमकां सकड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स दवका हो नॅचरली ओमनिशियन म्हणून सांगून घेवन प्राकृतिक जावन तो सर्वज्ञ तो स्वाभाविक जावन सर्वज्ञ आमकां सकड कृत्रिम बुद्धिमत्ता देवका हनुमंताक तसले सकड कांय नाका तो सांगता हांव उडता हांव हनुमंत पळयता तेदाना सुरसा येद्र येवन रबता येद्र येवन रबून घेवन
ಮಿಗಲ್ ತೊಂಡ ಬಿತ್ತರ ವಚ್ಕ ಹಂಗೆ ಕಂಚೆ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಿಗಲ್ ತೊಂಡ ಬಿತ್ತರ ವಚ್ಕ म्हणून सांगून ಒಂದು ದೇವತೆಯನ್ನು ಮರದಿಲ್ಲ तू मिगल तोंडा भितरी या म्हणून सांगता तो सांगता हाव रामाल दूत रामा कार्या खातीर वतस ती सांगता योवा कोवा तू कोण पुढे जावो मक्कने मिगल तोंडा भितर वचका तुवें म्हणून सांगता हनुमंत जायत म्हणून तगेल तुगेल तोंड कितलस ती एक सामान्य आकार जावन रपता तो तो तगेल देह आकार होड करून घेता तेदाना मक्क देवतेन शक्ती दिला तुगेल पशी मक्काय होड जावन तोंड कोरचे दत्त पळे म्हणून सांगून घेवन तिगेल तोंड आनी होड करता तो 10 योजनदल्लरी ही 20 योजन तोंड होड करता तो आनी होड करता 20 योजन तगेल तोंड तगेल देह आकार होड करता ही 40 योजन करता तो 50 करता ही 60 करता अशी वैर करता करता वत्ता ती हनुमंत 100 योजन करून सोडता तेगेले देह 100 योजन दूर अशे लंकादकोनु कन्याकुमारीक तितले होड तगेल देह करून सोडता ती वय तितले होड देह तिगेल तोंड ओपन करता असताना तक्षण हनुमंत सान जावन सोडता एकदम सान जावन तिगेल तोंडा भितर वचून घेवन सीधा तिगेले गळे लग्गी एक आमकां किरुनालिगे म्हणसता एक थ्रोट वोकल कार्ड्स मक्षी ते वचून घेवन तंडून घेवन हांव आयला पळय तुगेल तोंडा भितर म्हूण तंडून घेवन येवन तक्षण भायर येवन सोडता एक क्षणा भितर ती इतलो होड तोंड ओपन करून दवरल्या तीन क्लोज करचे भितरी हो भितर वचून घेवन सान रूप घेवन भितर वचून घेवन हांव आयला म्हूण दाखोवच खातीर तिगेले किरुनालिगे काय नासता ते तंडून घेवन भायर येवन सोडता एक पटी तोंड ओपन केल्यार बंद करचें कळना आमकां तज्जेच इंडिकेशन अशी सुरसा तिगेल तोंड बंद करचे भितरी हनुमंत भितर वचून घेवन भायर येवन असले एक अद्भुत जावन आशिल्ले एक बुद्धिवंतिके दाखयता तो हनुमंत ताणें सांगता ती जिज्ञासुभिर निजबलम तव भक्ष्यमेतु दृष्ट्वा आस्त्यं प्रविश्य सपदी प्रविनिसृतोस्मात् तागेल तेगेल तोंडा भितर वचून घेवन तक्षण येवन सोडलो म्हणटा ती देवाह प्रतिष्ठुर्वम सुमनोभिवृष्ट्या देवतेंक भारी खुशी जावन गेल के सुमना तांगेन सक्कड एक पुष्पवृष्टी केली खंय देखून असले एक म्हळ्यार देवतेल वर वयर राखलो तागेले कन देवतेल वर आशिल्ले तिगेले तोंडा भितर सक्कड प्राणी वचका म्हणून सांगून ते देवतेल वर राखलो तांकां केन्ना दुख्ख दिनी तांगेले वर राखून घेवन ते संपूर्ण करून घेवन तिका तिगेले तोंडा भितर वचून घेवन तीन गिळनाशी पळोवन घेवन भायर येवन तो मुखार सिलो अशें म्हणून देवतेंक सकड भारी खुशी जावन पुष्पवृष्टी करतात खंय तशीच हनुमंतू मुखार वता आसतना अन्य कडेन अन्यकली तोंड सोण घेवन रबल्या ही कोण म्हणून सांगल्यार ती सिंहिका म्हणून सांगून घेवन एकली राक्षसी ती सिंहिका कोण म्हणून सांगल्यार राहू गोतस राहू तुमकां राहूले आवसू ही म्हळ्यार दैत्य एकली दैत्यच ही तिक्का ती एक वर निमगून आसता कन ते वर ब्रह्मा लागीं एक वर निमगून आसता कन वर म्हणून सांगल्यार हांव कोणाल पुणी सवळी धोरण घेतल्यार पुरो तांणी मिगेल हत्ता मेळका म्हणून सांगून घेवन छायाग्राहक फोटोग्राफर छायाग्राहक राहूक आमी छायाग्रह म्हणून सांगतात म्हळ्यार ते दिसना ग्रहांतू म्हळ्यार छायाग्रह ते सवळी पडचे निमित्त सूर्यालय आनी चंद्राला ग्रहण जाता म्हणून सांगून घेवन राहुल आवसू न्हू ही सिंहिका ही वय छायाग्राहकी म्हळ्यार फोटोग्राफर्स वय आमकां एक्चुअली धरना ती फोटो भितर धरता ती म्हणून सांगून घेवन तशी ही छायाग्राहक ही तिक ते वर ब्रह्मा जायत तुका दिता तू कने एक वस्तू तुगेले हत्ताक तांगेल सावळी पडल्यार पुरो ते सावळी धरल्यार तुवें ते वस्तूच तुगेल तोंडा भितर येवन पडता अशें म्हणून ब्रह्मान वर दिता विधातृ वराभिगुप्ताम विधातृ म्हळ्यार ब्रह्मार वर आसले एक वर सांगता ते टायमारीची रावण मे हेका अन्य कडेन तपस करता आसता तो कन निमकिता म्हणून सांगल्यार खंयचे एक जीव जंतू मिगे लंकाक प्रवेश करचे नज हांव कोणाक परमिशन दिला की तांणी मात्र भितर येवका आनी खंयचे एक जीव जंतू लंका भितर प्रवेश करचे ना म्हणून रावण तपस करून ब्रह्मा लागींच वर निमगून येवन आसता हांकां दोनूय वर एक सेम करता तावळी काळी स्वाम्यान सांगलें 2 काम ಒಟ್ಟು करचे काय स्वाम्यान देवान सकड तशीच ब्रह्मान करचे हे काम दोन काम ಒಟ್ಟುच ಎಕ್ಕಪಟಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಹಕ್ಕಿ म्हूण हिक्काय वर दिल्ले जायत तुक्कने छायाग्राहकी जावन हांगा राब तक्काय वर दिल्ले तुक एकली हांगा रक्षणेक हांव दवरला हिक्का सिंहिका सक्कडचे एक जीव जंतू येनाशी पळोवन घेता केलेक म्हळ्यार तिगेले एक सावळी पडल्यार पुरो ती जे सावळी तंडून घेवन ते जिवीक स्वाहा करून घेवन सोडता अशें म्हणून ब्रह्मान वर दिल्ले 2 जाणांकय खुशी जाल्ले गेल्ली ती ही थंय रब्बून घेवन खंयचे प्राणी येनाशी ते पळोवन घेता आसता तेदाना ही थंय हनुमंताले सावळी पळयता सावळी पळयली की ते हनुमंताक तंडिते सावळी धरून तंडिता
ಸವಳಿದವ್ರು ತಂಡಿಲ್ ತಕ್ಷಣ ಹನುಮಂತ ಸೀದಾ ತಿಗಲ್ ತೊಂಡ ಲಗಿ ಅತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಹ್ಮಲ್ ವರ್ನವೆ ಕಂಚೇಕ ವಸ್ತು ಐಲರ್ವೇ ತಿಗಲ್ ತೊಂಡ ಬಿತ್ತರ ಪೊಡಕ ಮಣಸಂಗಿವನು ಸೀದಾ ಎತ್ತ ತಿಗಲ್ ತೊಂಡ ಬಿತ್ತರೀಚ್ ಒಚ್ಚೊಂದು ಸೊಡ್ದ ಹನುಮಂತು ತೊಂಡ ಬಿತ್ತರ್ ಒಚ್ಚುನ್ಗೆ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸಿನವೆ ತೈ ಸುರ ಸಾಕ ಕನೆ ಕರ್ನಿತ್ತು ತೊಂಡ ಬಿತ್ತರ್ ಒಚ್ಚುನ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಯರಿ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳು ಹಿಕ್ ಹಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಮಣ ಗೊತ್ತಸ ಅನಿ ಹೇ ವಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊರ್ಕ ಆಶಿರೆ ಮುಖಾರಿ ಸೇತು ಬಂದುನ್ಗೆ ಅವನು ಮಂಕಡ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಮುಖಾರ್ ಎತ್ತಸ್ತಾನ ಮಂಕಡ ಕನೆ ತೊಂದರೆ ದೌಚನ ಜನವೇ ತಕ ಹಿಕ್ಕ ಮರಕ ಚೀಚಿ ಮಣು ಹನುಮಂತ ಯೋಚನೆ ಕೋರ್ನು ಸಿಂಹಿಕಾಕ ಒಚ್ಚುನ್ಗೆ ಅವನು ತಿಗಲ್ ಪೊಟ್ಟ ಬಿತ್ತೊರತ್ತ ಪೊಟ್ಟ ಬಿತ್ತೊರ್ಚುನ್ಗೆ ಅವನು ತಿಗಲ್ ಬಿಬೇದ ಚಾಶು ತಿಗಲ್ ಪಾಟಸ್ಕಂತೆ ಬೆತ್ತುನ್ ಕಡ್ತ ಪೊಟ್ಟದಕ್ಕೂನು ಬೆತ್ತುನ್ ಕಾಣು ತಿಗೆಲೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸಕ್ಕಡ ಕರುಳು ಸಕ್ಕಡ घेऊन बाहेर येत काही एक नरसिंह अवतार ಅಂತ मी पळेलेस हिरण्यकशिपुक्तो तो पाट बिसोणू तगेले पोट्टा भितर आशिल्ले ते सकडे काणू तो भायर येवन आसता तशीची हनुमंतवे तिगेल पाट भेत्तून तिगेल करूड तिगेल इंटೆಸ್ಟೈನ್ सकडे काणू तो भायर येवन नरसिंह म्हणकेचे दिसता म्हणून सांगून एक अद्भुत जावन आशिल्ले एक वर्णने हनुमंतू अशी भितर गेलेलो तीन तक विघ्न मेळ्ळे फस्ट मैनाका मेळ्ळो मैनाका तो विश्राम करी म्हणून सांगून घेऊन नेमगून घेतलो सुरसा देवतेन पेटयलेले तागेले परीक्षा करचकतीरी ही सिंहिका वायट बुद्धीची ती हनुमंता खवका म्हणूची आयलेली तसले एक तीन विघ्नवय निवारण करून घेऊन हनुमंतू तागेले एक तो लंका भितरी प्रवेश करता आमकांय तसलेच विघ्न सुमार येतात पळया एक सांज चढू एक खंयचे एग्जाम वज्जीत आसा म्हणून सांगता आसतना फस्ट तागेले कोण आवसुकी कोणकी येता कितले वेळ वज्जीत चरडा निद्दे 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆವೆ म्हणून सांगता आनी एक अर्ध ಗಂಟಮ್ಮ वज्जून घेऊन येवन सोडता म्हण अम्माक सांगता निद्दे म्हणले तक्षण धांवनचो न्हिदोचें हेजे चडान तशी म्हळ्यार आवसू चरडाल चंगा खातीर तिका एक प्रितीन सांगता आसता एक थोडे वेळ निद्दय मागीर वचून घेवन सकाळी उठोवन घेवन वज्जू येता म्हणून सांगून घेवन आनी तागेले फ्रेंड्स आनी येतात नेक्स्ट फोन करता ती वॉट्सॅप मेसेज करता ती खंयची एक व्हिडिओ येयला व्हिडिओ कॉल करुया पळया म्हणून सांगून घेवन तांकां सकड करेक्ट जावन अवॉयड करतात ते सकड म्हाका नाका हांव वज्जूच ताय आनी खंयचे करना तुमगेले खातीर हांव उलयता दोका जाल्यार 2 मिनिटां जाल्यार म्हाका वापस काम करका म्हणून सांगून घेवन ताण वापस वचका ची कोणेय पुणी ते परीक्षा करचे खातीर नेक्स्ट कोणेय पुणी ताका आड येवन चिंते ताका वज्जूचे एक नाशी डिस्टर्ब करता म्हणून सांगल्यार ते संपूर्ण जावन ताण लॉक करून घेवन घरा भितर बसून घेवन वज्जू काश म्हणून आमकां एक वाट म्हळ्यार दुसरो टायप जन आमकां दिसता ती कोण कोणाक कशी आमी हँडल करका म्हणून सांगून घेवन हनुमंत आमकां दाखोवन दिसता तागेले एक अपरिमीत बुद्धीशक्ती कितले तो एकलो जाण म्हणून सांगल्यार खंयचे दुसरे विघ्नाक कशी दोका की तशीच ते हँडल करका म्हणून हनुमंत आमकां दाखोवन दितास ಜಾಣನಿ ನಹುದೋ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಿ ಜಾಣನಿ ನಹುದೋ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಿ ಜಾಣನಿ ನಹುದೋ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ರಾಣಿ ಭಾರತಿ ರಮಣ ನಿನೆಗಣ ಕಾಣೆ ತ್ರಿಭುವನದೊಳಗೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನೆಂದೆನಿಸಿದೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾಣ ನೀನಹುದೋ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದಿಟ್ಟ ನೀನಹುದೋ ಬೆಟ್ಟವ ತಂದಿಟ್ಟವ ನೀನಹುದೋ ರಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದ ಕ್ಷಯ ಕುಮಾರನ ಕುಟ್ಟಿದೈತ್ಯರ ಕೆಡಹಿ ಬೇಗದಿ ಸುಟ್ಟು ಲಂಕೆಯ ಸೀತೆ ಗುಂಗುರ ಕೊಟ್ಟೆ ಜಗಜಟ್ಟಿ ಹನುಮ
की ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತು 100 ಯೋಜನ ಕನಸ ते दंटून घेऊन बाहेर येता लंका भितरी एक त्रिकूट पर्वत म्हूण आसता लंका सुत्तूची एक त्रिकूट पर्वत लंकाची एक स्पेशालिटी ते टायमार सांगता ती रामायणांतू तेकन म्हळ्यार नॅचरल जावन ते एक कोटे आमी सकड हांगा पडोवन आसता ती कोटे सकड कशें बंदिता ती म्हूण सांगल्यार एक कोटे तागेले एक पॅलेस आसल्यार तद सुत्तू उदकाचे तद सुत्तू नातल्यार एक पर्वत सकड येवचे म्हणके अशी 3-4 एक सपोर्टिंग कोटे सकड कोरून घेवन राजान सकड तांगेले एक राज्य स्थापन कोर घेवन आसता ती दुर्गा म्हूण सांगतात आमी चित्रदुर्गा म्हूण आसता म्हळ्यार सुत्तू सकड एक हे पर्वतच मध्यान तांगेले एक दुर्गा आसता तांगेले एक पॅलेस आसता राजाले तसले एक जागो हे नॅचरल जावन एक दुर्गा स्वाभाविक जावन एक दुर्गा जावन आसा लंका एक म्हळ्यार आयलंड ते सुत्तू उदकस आनी ताजे उदका नंतर फस्ट पर्वत खंय पर्वता नंतर 3-4 तसलेची विघ्न येवची तसलेची ताणें दुर्गा बंदून घेवन दवरलेली आशिल्ली खंय रावणान अशी एक फस्ट दुर्गा म्हणून सांगले जलदुर्गा जाल्ले ताजे नंतर पर्वत त्रिकूट पर्वत म्हणून एक पर्वत खंय कितले की एक पर्वत आसता तांतू एक त्रिकूट पर्वतांतू एक लंब शिखरा म्हणून एक आसता खंय ते एक कितले की पीक्स पर्वता म्हणून सांगल्यार पर्व आसता ताका म्हणून सांगून घेवन तांतू एक पीक लंब शिखरा म्हणून ते लंब शिखराचे केच दीग आसता खंय थंय वचून घेवन देंवत खंय हनुमंत देंवन लंबेसा लंब शिखरे थंय एक लंब जावन आशिल्लें म्हळ्यार व्हड जावन आशिल्लें एक लंबा म्हणचे एक शिखरा वयरी हनुमंत वचून घेवन देंवत खंय थंय गेल्यार ताका हनुमंत थंय देवलकीची तो पळयता इतले एक कश्ट आसनवे हांगा सुत्तूची कितले की दुर्गा बंदून दवरला हांव कनकी येवन सोडलो मुखार मंकड सकड कशी येता ती येवन कशी हे दंटून घेवन मुखार वता ती म्हूण आश्चर्य पावल खंय तेदाना थंय तो हावत भितर वचत लंका भितरी जाल्यार हांव कनकी 100 योजन उड्डून येवन सोडलो 100 योजन तक्कन तो सांगून घेता हनुमंताले एक अद्भुत जावन आशिल्लें वाक्य शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबहून्यपि बरी 100 योजन कने सुबहून्यपि शतानां योजनानां 100 हंड्रेड्स असो हांव एक पटीचे ते क्रम करता 100 योजन मक्कन होड नाही म्हणून हनुमंत सांगून घेता सांगून घेवन थंय देंवता तेदाना थंय एक लंकिणी म्हूण एकली आसता लंकिणी म्हूण सांगल्यार लंकाचे अधिपती देवते ती लंके पळोवन घेवचे खातीर ब्रह्मानाची तिक्क नियोजन कोरून आसता ब्रह्मा तिक्क पेटोवन आसता वचून घेवन लंका तूं पळोवन घेवन यो राब म्हूण सांगून ते ब्रह्मान तिका सांगून आसतना ती लंकिणी खंयचे ते भितर रिक्का एक सान एक मशका म्हूण सांगल्यार एक मूस भितर रिक्का म्हूण सांगल्यार वय लंकिणी दृश्टी दाखून चुकून वचत आयना खंय तशी एक तिगेले पळोवन घेवन आसता अकस्मात भितर गेल्यार वय थंय रावण तूं कोणाक जीव मारनाशी सोणा असले एक अद्भुत जावन आशिल्ले एक दुर्गा बंदून घेवन दवरला ही लंकिणी येद्रा येवन रपता येद्रा येवन रबून घेवन पळयता हो हनुमंत तेजे भितर व्हड जावन आशिल्लो आकार तागेले सान करून घेवन सोडला भूतवा बिडाला समितो एक सान मज्जार तितलेच जावन गेले खंय म्हळ्यार व्हड त्या आकारांत गेल्यार सकडांक दिसता आनी वापस ते युद्ध हे ते सकड ते मागीर कोरया फस्ट हांव सीते सोदूच खातीर आयला फस्ट सीतेक सोदुया म्हूण सांगून तशें जावन सान एक आकार घेवन रक्त खंय चिकेची काळोख जाल मागीर भितर रिगया म्हणून तेजे भितर लंकिणी पळोवन सोडता पळोवन घेवन हांव कोणाक भितर वच्चें सोडना तूं कशें भितर वतस कोण तूं म्हूण निमगिता हनुमंत सांगता कनकी लंका दूर दाखोवन म्हाका दिसलें भारी चंदस म्हणून फूल लायट घालून नायट लायफ आसा लंकांतू ते सकड म्हाका पळोवका म्हूण दिसलें लायक चंद दिसतास भायर दाखोवन सकड कडेन भारी उजवाड आसा एक पटी हांव पळोवन घेवन भायर येवन सोडता तुका तोंदर दिना म्हूण सांगता लंकिणी सान मज्जार आसलो तो एक फट म्हूण दिता लंकिणी हनुमंताक कांय जायना तो म्हाका मारले वे तूं म्हणून तक्षण चिकेच व्हड आकार म्हळ्यार नॉर्मल आकारा येता येवन एक मुश्टीन तिक होगूर अशी लकयत खंय एक मुश्टीन तागेले अशी होगूर मुश्टीन केलेक लकयता म्हूण सांगल्यार रामान दिलेले मुद्रिका हांतू हत्तांतू आस इतले सकड युद्ध करतना मुश्टी सोडयनी तो हनुमंत उड्डून आयलो सुरसाल तोंडा भितर गेल्लो सिंहिकाक मारून काडलो सकड केल्लो मुश्टी भितर आनी रामान दिलेलो अंगुली एका तशी आस तो मुश्टीन तूं तुमची एक अशी लकयत खंय लंकिणी कितली की दूर वचून पडता ती वापस उठोवन घेवन येवन तिका कळता तिका ब्रह्मान सांगिल खंय तूं हांगा केदान एक सान एक मंकाड येवन तुका मारून तूं पडयत की तेदान हे लंकाचे कने तूं वॉचमॅन कन जावन आस तूं लंकाचे सेक्युरिटी तेजो गेल काम एंड जाल्लें म्हणल्याक तूं वापस तुगेले
लोकाक येऊन सोडियत लंकाचे एक अवसान प्रारंभ जल्ले म्हूण तुगेले ताजे अर्थ म्हूण सांगून आसता ब्रह्मो ती सांगता म्हाका तूं कोण म्हूण कळ्ळें हांव तुका कने एक तोंदर दिना कित्याक म्हणल्यार एक सान एक वानर येवन म्हाका मारून पडयलें म्हूण सांगलें री ते म्हाका लंकाचे अवसान आयले म्हूण लग्गे आयले म्हूण म्हाका कळ्ळें म्हणून ती सोणूच ताका म्हळ्यार तिगेल अनुमती घेवनूच भितर वचका म्हूण आशिल्लें तिगेल अनुमती मुलकाची भितर वता ही लंकिणीक कलेक मारून काणा म्हूण प्रश्न सिंहिकाक मारून काडलो जाल्यार लंकिणीक कलेक मारून काणा म्हूण सांगलें वादराज स्वामी एक्सप्लेन करता ती ही लंकिणी म्हूण सांगलें दुर्गा देवते आसता दुर्गे ती दुर्गेले परिवार जावन आशिल्ली खंय ती कंचकी एक कारणा निमित्त ब्रह्मा तिका दुर्गे दखून एक थोडे दिवसू रावणाले लंका तुवें पळोवन घे म्हूण सांगून येवन पेटोवन आसता देवते ಲೆಕ್ಕ येता ही लंकिणी तशें जावन लंकिणीक हो मारना अशी तिका मारन काणा जीवश मारना तिक तशीच जस्ट होगूर मारनू स्वमुष्टी पुष्टाम तया अनुमत एव विवेश लंकाम तिगेल अनुमती घेवनूच लंका भितर प्रवेश करता म्हूण सांगता ती मागीर हनुमंत भितर गेल की पळयता रत्ती जाल्यार राक्षसांक सकट निशाचर तन्नी सकाळ न्हिदता ती रत्ती उठोन आसता ती रत्ती 12 गंटे 1 गंटे न्हिदोच ना निशाचर सकड कन करता आसता ती म्हूण पळयता अद्भुत जावन आसा नगरी लंका नगरी भितर व्हड बिल्डींग आत्तां आमी सांगतात मल्टी स्टोरीड बिल्डींग म्हणून रामायणान ते टायमाराची एक्सप्लेनेशन दिला वाल्मिकीन मल्टी स्टोरीड बिल्डींग आसता कितले की बहुमहडी कट्टडा कितले की बहुमहडी कट्टडा अंतू सकड लाईट सकड घाल्ला कई प्रति एक बिल्डिंगा भितर प्रति एक घरा भितरी उजवाड आस कई प्रति एक घरा भितर कनकन की एक विशेष जावन आशिल्ली एक वस्तू आस कई एक बिल्डींग म्हणजे अनेक बिल्डींग ना खंय पळोवचें एक अद्भुत जावन आस खंय हो पळयता वता एकच बिल्डिंगान तूं म्हळ्यार ताका लंका सीतेक सोदुका खंय सीता म्हूण सांगून घेवन गोतना तशी एक कडेन एक प्रति एक कन एक कट्टड आसता ताचे भितर सकड वता बिल्डिंगा भितर वचून घेवन सीते आसवे म्हूण सोदीत आसता ते सोदीत आसतना थंय पळयत तो कितले की राक्षस येता ती तांणी सकड राक्षस सकड तांगेले घरा भितर आसा ती ते सकड तो पळयता वता राक्षसींक सकडांक त्या राक्षसी सकड सुमार जन पिल्लीन ती खत्त आसा ती मध्यरात्री जाला जाल्यार तांगेल्यांनी पिवन पडलीन ती सुमार जन पिवन पडलीन ती खावन पडलीन ती निद्दोलीन ती आंगावेर एच्चर ना तशी भोंवत आसा ती तशी कितले की एक वर्णन करता वाल्मिकी खंय ताय म्हूण सांगलें रे ते एक मधुशाला आसता ते मधुशालाचें वर्णन करता वाल्मिकी कितले चंद आशिल्ले ते मधुशाला कन आशिल्ली थंय कोण कन करता आशिल्ली ती म्हूण सकड सांगता ते आमकां आतां नाका आजी अशी हो ते सकड पळयता हनुमंत पळोवन घेवन ते मधुशालाच पळोवन घेवन भायर येता खंय सीता दिसना ताका थंय येतना ताका व्हड घर दिसता बहुशा राजग्रह कंचकी आसका म्हूण सांगून घेवन तो भितर वता थंय विभीषणाले एक घर पळयता विभीषणा घरा भितर रामनाम जप चलता असं म्हणून ताका कळता वैष्णव चिन्ह आस शंखचक्र सकड आस ताका कळता कोण की रामाल भक्त आसका हो वैष्णव चिन्ह आसा हांगा विष्णुले कनकी एक जप करता असतो म्हूण सांगून घेवन ते घर पळोवन घेवन विभीषणाक पळोवन घेवन थंय अकस्मात सीते आसकी म्हूण पळयता खंय सीते दिसना मुखार वता कुंभकर्णाले ग्रहाक वता कुंभकर्णाल ग्रह पळयता तो निद्दोन पडला रावणा लग्गी वता रावणाल एक व्हड ग्रह तागेल पॅलेसाचे वर्णने सकड आस ते रावणाल ग्रहा भितर गेले मागीर थंय रावणाले आकार वर्णन करता ती व्हड एक तागेले एक निद्दोचे एक हंतुळ ते व्हड हंतला वयरी रावण निद्दला खंय ते तागेल आकार तागेले कने व्हड देह तागेले तोंड तागेले दोळे कान सकड किट व्हड आसा म्हूण सांगलें ताका एक सेपरेट बेड किंग सायज न्हय आनी व्हड एक महाराजा सायज एक बेड करून रेडी करून दवरला ताजेर तो निद्दला खंय निद्दोन पिवन खावन म्हळ्यार तागेले पिल्लले बॉटल तागेले कने ते कन आयदन सकड आसता सकड लगलगी पडला खंय सकड बंगराचे आयदन खंय बंगरा आयदनान तूं पिवचें बंगरा आयदनान खावचें सकड थंय मांस सकड पडला थंय लगलगी पडला खंय ताजे सुत्तू तागेले स्त्री खंय तागेले बायल सकड ताजे सुत्तूची तांणी संगीत वाद्य सकड आसात खंय वीणा तंबुरी सकड घेवन कोण की वाद्य म्हळ्यार ताका न्हिदताना वाद्य सकड घालन निद्दोच म्हणकेच आमी तशी करता ती वाद्य कंचकी मोबायलान घालून घेवन न्हिदतात रावण दाखोवन आयलेले ते आमकां सकड रावण तशी घालताची रावणान निद्दल मागीर हन्नी तये निद्दोन पडलींत खंय तांणी वाद्य सकड हातांत दवरून घेवन निद्दोन सोडलींत खंय ते सकड वर्णन करता वाल्मिकी चंददावन ते रावणाल व्हड एक हंता लग्गीची एक सान हंतुळ थंय मंडोदरी आसता खंय मंडोदरी न्हिदल्या तो पळयता सीते वेही म्हूण अकस्मात म्हूण पळयता सीते न्हय म्हूण कळटा ताका सीते हांगा न्हिदोवचें साध्य ना जाल्यार बारी चंद आसा म्हूण तो पळयता सीते न्हय म्हणून मुखार सीता थंय तागेले सुत्तू कितले की हजार स्त्री म्हळ्यार हो रावणान कन केला म्हूण सांगल्यार
तागेले एक शक्ती निमित्त कुबेराक तो सोलसिला. कुबेराक सोलसिताना तो कुबेराक ब्रह्मनाचे एक वर दिवन पुष्पक विमान केलेले. ते पुष्पक विमानाचे वर्णन असतं थंय रावणाला असताना लगीच असतं ते पुष्पक विमान. ते पुष्पक विमान कशी म्हणून सांगलेरी ते पुष्पक विमाना भितरी बंगराचे हज्जे मुत्तू रत्न तज्जेच तोरण खै खंयचे एक कंबी असं म्हणून सांगले ते बंगराच कंबी खै. ते सकट तसले एक अद्भुत जावन आशिल्लें एक पुष्पक विमान. खंयचे एक जाग बसचेक जागस खै न्हिदोचे जागस खै पुष्पक विमाना भितरी. आनी थंय तांकां सकट सरपळी सोडला खै. ते सरपळी सकट तज्जे पचवे सकट एक आमगेले खंयचे अद्भुत जावन आशिल्ले अमूल्य जावन आशिल्ले वज्र वैडूर्य सकट तज्जेच सरपळी सोडला खै सुत्तूची. असले एक अद्भुत जावन आशिल्लें पुष्पक विमान आसा. ते पुष्पक विमान थंय आसता. आमी एक्चुली कन लागता ती म्हणून सांगलेली सीतेक अपहरण रावणान पुष्पक विमानावेरीच केलेलें म्हणून सांगून घेवन पुष्पक विमाना यूज करून सीतेक अपहरण कर न्ही रावणान केलें म्हळ्यार ते विमानाक जटायू मोण घालून सोड आसता. एक सामान्य जावन आशिल्लें विमानांतूची रावण सीतेक घेवन येता आसतना जटायू युद्ध जाता. ते जटायू युद्ध जाता आसतना जटायू ते विमानाक ध्वंस करून सोडता. तोग्गू पडोवन घेवन चूर चूर करून सोडता. सीतेक हत्तांतू उखळून घेवन येवन रावण जटायूक मारून सीतेक हत्तांतू उखळून घेवन येवन लंकान दवरन आसता. तशें जावन पुष्पक विमान तो यूज करनासना. पुष्पक विमाना हांगा आसता रावणाला आसताना लगीच आसता. ते पुष्पक विमानाचे भारी एक सुंदर जावन आशिल्लें एक वर्णन आसा. ते पुष्पक विमानाचे एक वैशिश्ट्य म्हणून सांगलेरी कोणी सारथी दोका म्हणना ताका. ते कोण येवन बसता तांगेले मनो इच्छे प्रकार ते पुष्पक विमान वतके. आनी 4 जण बसल्यारी 4 जणांक दवचे तितले मात्र आसतके. 4000 जण बसल्यार 4000 जणांक तितले व्हड एक वेवस्था जातके. ते व्हड जाता सांज जाता कितले जणांक तितले वेवस्थे पुष्पक विमान ऑटोमॅटीक करता आसता. असले एक अद्भुत जावन आशिल्लें. हे पुष्पक विमान कुबेर आले. कुबेर आलोट युद्ध करता आसतना कुबेराक सोलसून घेवन हे पुष्पक विमानाक तो हाण आसता रावण. आनी लंका नगरी वयी कुबेरानच निर्माण केलेले. ते विश्वकर्मान मूलक कुबेरान निर्माण केलेले. हे लंका नगरीक हो रावण कुबेराक सोलसून घेवन हे लंका नगरी भितर आधिपत्य स्थापिसून घेवन आसता. असले एक रावण आले हे. आनी इंद्रलोकांतू कंच लोकांत कोण कोण चेल्ली आसा ती कोण कोण कन्या आसा ती तांकां सगळ्यांक कोण छंद आसा म्हूण दिसलें की तांकां सगळ्यांक तंडून घेवन हाडून लंका भितर दवरून घेवन आसता. नागकन्या असतात काही अप्सरा कन्या असतात काही ऋषी कन्या असतात काही पितृकन्या असतात काही देवलोका दाखवून कोण कोण असतात सगळ्यांक तंडून घेवन विद्याधर सिद्ध साध्य तांकां सगळ्यांक आपोवन घेवन हाडून हो रावण तागेले अंतःपुरा भितर दवरून घेवन आसता. तांकां सगळ्यांक होरडी करून घेवन तांगेलो ओट्टू दवरून घेवन आसता हा रावण. मंडोदरी तागेले प्रधान बायल आसा ती आसता तिगेले ओट्टूची 1000 जण 1000 बायल खंय अशी हांगा सगळ्यांक पळयता हनुमंतू. पळयतना तांणी दुसरे वेशांत आसा ती म्हळ्यार तांगेले आंगा वयर तांकां कन अंगवाल आसकी ना की तांकां कन परिज्ञान ना. सकड की सुमार जण अंगवाल नाशी रबलींत खंय थंय पडलींत खंय. हनुमंत ते सकड पळयता. पळोवन घेवन ब्रह्मचारी न्हू हनुमंतू असल सकड दृश्य पळयत वे म्हूण सांगून घेवन शास्त्रांत सांगता ती ब्रह्मचार्यंतू विशेष जावन असल दृश्य पळोवचें नज्ज म्हूण सांगून घेवन महा एक पाप येता म्हूण सांगता ती. खंयचे एक स्त्रीक अशी ताणें विचित्र जावन आशिल्ले स्त्री हांकां ताणें पळोवचें नज्ज म्हणून सांगता ती. ब्रह्मचारी जावन आशिल्ले हनुमंत पळयले नवे म्हूण सांगतना हनुमंत सांगता नहि मे मनसः किंचित वैकृत्यम अवगम्यते म्हूण सांगून मिगेल मनाक एक थोडे वेळ विकृती म्हूण मेळ्ळी. खंयचे एक फुल्लाक पळयलें आमकां विकृती येतवे तशी म्हाका काय सीतेक सोदूच खातीर हांव बायल मनशा मद्यांतू सोदूक आशिल्लें तशें जावन पळयलो जाल्यार मिगेल मनाक खंयचे एक विकृती येनी म्हणून हनुमंत उलोवन घेवन भायर येता. खंय सीते मेळ्ळी. प्रति एक जाग सोदिल्लो लंका भितरी चतुरंगला मात्रोपी अवकाशो न विद्यते म्हूण सांगता ती. 4 अंगुला 4 इंचस वे जाग सोवणी खंय हनुमंत तशी सक्कड कडेन सोदूला. खंय सीते मेळ्ळी. संपूर्ण लंकाक एक घडये भितरी म्हळ्यार राती गेला तो एंटर जाल्ला सकाळी फलदवच भितर सीतेक सोदूक नवे. एक दोन 3 गंटे भितर सोदिल खंय चतुरंगला मात्रोपी अवकाशो न विद्यते. एक 4 अंगुल वे जाग सोवण अशी सोदिल खंय सीतेक. खंय सीते दिसनी कन बा लंका भितर सीतेच ना नवे हा वयलेले कार्य वेस्ट जावन गेलें वत कन करचें म्हणून लेक्चे भितरी सीते भायर लंकाच भायरी एक जाग आशिल्लें एक अशोकवना म्हूण सांगून घेवन एक उद्यानवन रावणालें. ते उद्यानवना भितरी सीते आसतली भविश्या म्हणून ते उद्यानवन एक कंप्लीट करून सोडया. लंका पळयलो लंकाच शिके भायर जागो थंय वचून घेवन पळोवया म्हणून सांगून घेवन भायर वता. थंय ते उद्यानवन वय एक भारी रावणाक भारी प्रितीच उद्यानवन खंय म्हळ्यार थंय दुसरे मोर हंस पक्षी
सक्कड दुसरं दुसरं चित्तल असल सक्कड प्राणी अस काही सरोवरच काही भारी चंदशील फूलच काही ते सरोवरा भितरी तई त्यांनी सांगता ती आम्ही आता सांगता ती अंडर वॉटर टनल केला म्हणून सांगून घेऊन रामायणान ते वर्णन येता उदका भितर एक टनल असेल काही ताचे भितर वच म्हणके असेल काही असलं एक जाग केलेलं आहे रावणानं ताचे भितर सकड वचून घेऊन राक्षसी सकड बैसून असतात काही ताचे भितर अंडर वॉटर टनला भितर राक्षसी इकडे पळयता हनुमंतू पळयता थई ते अशोकवना म्हणून सांगल्यार अशोक पुष्प म्हणून पळोवन आसका तुम्ही चमडेच फूल सनसन येता रामाक देविकनी दवरता ती अशोक वृक्ष म्हणून पळयता आम्ही सांगतात अशोका ट्री म्हणून सांगून ते व्हड वृक्ष ते नाही अशोक फूल दिवचे झाड म्हणून सांगले एक सान झाड ते रूख जावन व्हड जावन जायना ते हर्ब म्हणके सनसन तांबडे फूल असतात ताचे ते सुत्तू ते अशोका फूलच असेल काही तज्जे मध्यंतू एक शिमशुपा वृक्ष म्हणून सांगून घेऊन शिमशुपा म्हणून सांगल्यार आता मी रेडवूड ट्री म्हणता ती तज्जेच जातीचे एक रूख ते मध्यंतू धवे फूल सोडचत असले एक शिमशुपा वृक्ष सुत्तू अशोकाचे फुलाचे एक झाड तज्जे सुत्तू दुसरे चंप्याचे आंब्याचे सकड एक रूख असेल काही सकड कितले की हजार रूख असेल काही मध्यंतू हे शिमशुपा वृक्ष तज्जे मध्यंतू ते शिमशुपा वृक्षांतू एक 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 थई एक व्यवस्था केला काही बोश खातीर ते जागांतू म्हणून सीते पळयत खंय तक सीतेक हो हनुमंत पळयता अब्बा सीते दिसली म्हणून सांगून घेवन तक्षण तो सान रुपांतू आसा न्हीची सान रुपान वचून घेवन ते शिमशुपा वृक्ष चढता चोवणू सीते कन करतस म्हूण पळया म्हूण वयर वचून चढता पळयता सीते म्हळ्यार तो तांकां आभरण मेळ्ळेले थंय सीते केदाना रावण ती कुक्कोळून घेवन व्हेल्ली की तेदाना सीते कन कर नासता तिगेले थोडे आभरण हांगावेर एकराश आभरण आसता म्हळ्यार सीते रन्ना भितर वेई राणी जावनूच आसता राणी कशी ती अयोध्येंत आशिल्ली की तेच रुपांतूच ती सीते अरण्यांत वास करून घेवन आसता म्हळ्यार सकड आभरण सकड आस गळ्याक हाताक पय्याक सकड आभरण आस तांणी तिणे चीर वसन ती कोर घेवन आसना म्हळ्यार राम आनी लक्ष्मण मात्र तांणी चीर वसना म्हणून सांगलें बार्क क्लोथ्स कने ते घालून घेवन आसता ती जाल्यार सीते तसल न्ही ती नॉर्मल राणी कसल कप्पट न्हेसता की तसलेच न्हेसून घेवन अयोध्ये दकून अरण्याक येवन आसता तेची तसलेच अंगवाल घालून घेवन येवन आसता ती तशें जावन तिगेल्या हातांतू पय्यांतू सक्कड तिगेले गळेत सक्कड आभरण आसता ते एक थोडे आभरण तीण काणू म्हळ्यार कंकण 2 सेट आसता न्हू कंकणाचे एक सेट काणू तिणे एक गांठी बांदून घेवन तो गुडोन आसता ते पडन आसता न्हू हनुमंत ते कंकणाचे उडगास येता का ओ आनी एक सेट हांगास म्हूण सांगून घेवन काडता तशें जाल्यार हीची सीते आस म्हळ्यार अर्द सेट तिणें काण उडयलेलो आसा हीची सीते म्हूण पळयता आनी रामान वर्णन केलेलें सीते कितलो चंद आसा म्हूण सांगून घेवन तो वयर देखून पळयता सीते अद्भुत सुंदरी ही कितलो चंद आसा म्हणून घेवन तो पळयता ती केस सोडल्या खंय आंगावेर केस सोडून घेवन ती केस निवाळताची बसल्या खंय रामा चिंतन करताची बसल्या खंय सीता तो हनुमंत पळयता अब्बा इतलो अप्रतिम सुंदरी जावन आसा सीता ती थोडे आभरण असल्यार बी कितलो चंद दिसतास धूळ जाल्ला आंगार सकड जाल्यार बी असले एक नॅचरल जावन आशिल्लें एक सौंदर्य हांव पळयनीच आशिल्लें असले सुंदरी जावन आशिल्ली सीता रामाक अनुरूप जावन आशी आनी कोणाक ती अनुरूप न्हय असल सीतेल खातीरीची रामू अयोध्यांत कोण अरण्य येताना राक्षसांक मारून काडलो खरो दुशणांक हे सीता खातीरीच न्हू मारून काडलेले अत्वे रावणाक मारून कोडचे असल सीता खातीरीची तसले एक सीतेक तो पळोवन घेवन आश्चर्यचकित जावन हनुमंत थंय शिमशुपा रुखारी वैरीच पळोवन घेवन रपता सीतेया भूमि जातेया जगन्मातेया स्मरिसि विख्यातेया सीतेया भूमि जातेया जगन्मातेया स्मरिसि विख्यातेया सीतेया भूमि जातेया क्षीरवारिधिया कुमारिया क्षीरवारिधिया कुमारिया तನ್ನ ಸೇರಿದವರ ಭಯಹಾರೆಯ ತೋರುವಳು ಮುಕ್ತಿ ದಾರಿಯ ಸರ್ವಸಾರ ಸುಂದರ ಶ್ರೀ
ಸೀತೆಯ ಭೂಮಿ ಜಾತೆಯ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಸ್ಮರಿಸಿ ವಿಖ್ಯಾತೆಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ರಾಣಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ರಾಣಿಯ ಪಂಕಜ ಮಾಲೆ ಪಿಡಿದ ಪಾಣಿಯ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಜ ಗಮನೆಯ ಸುಜನ ವಂದಿತೆ ಅಳಿವೇಣಿಯ ಸೀತೆಯ ಭೂಮಿ ಜಾತೆಯ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಸ್ಮರಿಸಿ ವಿಖ್ಯಾತೆಯ ಸೀತೆಯ ಭೂಮಿ ಜಾತೆಯ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಸ್ಮರಿಸಿ ವಿಖ್ಯಾತೆಯ ಸ್ಮರಿಸಿ ವಿಖ್ಯಾತೆಯ ಸ್ಮರಿಸಿ ವಿಖ್ಯಾತೆಯ बोलो सीता माता की ಸಲೇಕ ಸೀತಾಕ ಹನುಮಂತು ಪಳೈತ ಪೊಳೋನ್ಗೆವನು ಮಿಗೆಲ್ ಕಾರ್ಯ ಮಿಗೆಲ್ ಐಲೆಲ್ काम कन आशिल्ले सीतेक पळयले धन्य जावन गेल्लो आनी कन करता पळया म्हूण सांगून थोडे वेळू वैरी बसता ते टायमार करेक्ट जावन 2-3 गंटे जाला सकाळी 2-3 गंटे फलफल जाला 4 गंटे ते टायमारी तदान मात्र तंक नीद ಇಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದಲಿ ಇಂತ ರಾಕ್ಷಸಕ್ಕೆ ನಿಶಾಚರ ಸಕ್ಕಡೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವೇಳಾರಿ ರಾವಣಕ್ಕೆ ಜಾಗಿಜಲ್ಲೆ ಜಾಗಿ ಜಾವನು ತಕ್ಷಣ ತಕ್ಕೋ ಕಾಮ ಪಿಪಾಸೂತೋ ಸೀತೆ ಹುಡುಕಾಸಿ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಸೀತೆ ಹತ್ಪುಣಿ ಪಳೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಕ್ಕೂ ನಸ್ ಲಗ್ಲಗ್ಗಿ ही सीते तिक हत्पुणी मिगेल वैर मन चेंज जावनस का वचून तिक घेऊन येऊया रात्री म्हणून सांगून घेऊन मध्यरात्री उठून घेऊन 4 गंटे उठून घेऊन फलपल्लेक रावणू धावून येता तगेले मक्षी हानी सकड तगेल बायला सकड सात नवे तन्नी सकड तगेल मक्षी तन काय अर्ध निद्दे दोळे तगेल मक्षीचे तगेल श्वेतछत्र वारेगलचे सकड फॅन गिन सकड घेऊन तंगेल मक्षी धावून येतात की रावणाल मक्षीची तो रावण धावून येऊन लंकादಕ್ಕೂನು ಅಶೋಕವನಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ಅಶೋಕವನ ಭಿತರಿ ಸೀತೆ ಲಗ್ಗಿದ್ ಸೀದಾ ಎತ್ತ ಸೀತೆ ನಿದ್ದನಿ ಸೀತೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದನು ರಾಮಾಲೆ ಯೋಚನೆ करता चिंतन करतस वयसुनस्ता तागी तिगेल सुत्तू राक्षसे साथी त्यांनी सकड सुमारद निದ್ದन पडलिंतिगी हन्नी केदाना रावणू ऐलकी धडाधडा म्हणू सकड अर्धंबर्ध उठयता ती राक्षसी सकड कंजल कंजल्ले म्हणून सांगून घेऊन रावण येऊन सीतेक बिष्टायता नल्वे सीता 1 वर्ष लग्लगिदल्ले हाव तुका गप्पन हाणू तू आत ಒಪ್ಪುन घेतकी म्हाका ಹೊರಡಿ वरून घेवचक ना म्हणून सांगता इतले वर्स पळेल न्हू हे असल एक वैभव मिगेल रावणाल तसल वैभव कोणाक आसता तुगेल राम पळय लग्लगी 1 वर्स जाले तो हंगे येवचक साध्य ना ताणे लंका दंटून घेऊन कोणाक येवचें साध्य आस आनी तो वनचर बरी एक अरण्यवासी भिक्षुका तो तगेल ಹೊರಡಿक करून घेवच बदलाक मिगेल तसल रे राजाक पळय लंका म्हणून सांगल्यार ही तगेले चैत्रवनास कुबेराला चैत्रवनापशी होडस बारी चंदस इंद्राले नंदनवनस तज्जपशी सुंदर जावनस मिगेल लंका असल लंकाक तू येऊन हाव राजा अधिपती जावनस बरी लंकाक मात्र नाही त्रिलोक विजयी हाव ईश्वराक हाव सोलसिता तसल शक्ती अस मक्का देवते मक पळोवन घेऊन बित्ता ती असल रावणाक सोडू कोणकी एक वनवासी जावनशील रामाल चिंते करून घेऊन बसल्यावय ना हत्पुणी मिगेलोट येत्वे म्हणून निमगिता सीता तदाना डायरेक्ट जाऊन उल्लोचे नज्ज म्हणून सांगून घेऊन एक तण दवरून घेता हाड एक तण दवरून घेऊन तणा लागी उल्लोच म्हणके करता हे तणा ते सांग रावणाक रामाला येद्राक रावण हे एक तणाक तृण समान म्हणून सांगून सोडी राम कश्यपुणी असो वनवासी असो राजा भितर असो कने असो तोच मिगेल पती हाव तक कन जाल्यार वे सोण वचना रावणाल वैभव सकड ऑलरेडी वचून सोडला म्हण लाक केदान तो रामाले विरुद्ध द्वेष केदान तो साधन केल की केदानाची हे लंकाचे अवनती काउंट डाऊन स्टार्ट जावन गेला आनीकन रावणा लंका वे वता रावण वे मोरन वचून सोडता म्हणून ताका सांग म्हणून ते तणा लागी उलयताची सांगता सीता आनी सीतेले येद्राक तण मणकेची रावण म्हणून सांगून घेवन एक दकोच खातीर केदाना हो रावण ताका कोप येता इतलें सांगल्यार वे आयकताना न्हू सीते ही खाव सोडचेनच म्हणून भिवया म्हणून सांगून घेवन तो सांगता ताई विभीषणाल धू एकली आसता विभीषणाक धू एक आपोवन घेवन सांगता फाय म्हाका खाणाक सीतेक दवका म्हणून सांग तूं थोडे दिवस म्हाका न्ही तूं ओपून घे न्ही म्हणून सांगल्यार आमी तिगेल आंग एक एकच पीस कट करून घेवन मिगेल सकाळ जेवणाक नरमांस ताका
सकाळी तागेले खाणाक सीतेले मांसाची मागेले भक्षणक म्हूण सांग तिक सांग भिवई आनी थोड्या दिवसा भितर ती वपून कितें 1 म्हयनो टायम दिता हांव तिक म्हूण सांग म्हणटा जायत म्हणून हानी सकड म्हळ्यार विभीषणाला धू मात्र नाही सुमार राक्षसी असता ती सकड जायत म्हणून रावणाला सांगले मरे ऐकू का ना रावण राज्या तो हो रावण तितलें सांगून घेवन वचून सोडता वापास तेदाना ते राक्षसी सकड असता ती तांणी सकड येवन सीतेक जोर करचे शूर करतात तुक्कनपणी बुद्धी असवे सीता असले रावणाक सोण घेवन पळंग हजार जन तगेली एक पटी रावणाक अप्पडचे म्हणल्यार पुरो म्हूण रक्तसा ती असल रावण तुगेल मक्षी आयल्यार वयी तुव तगेल पगल्यान घुवन वेळ पळयता नावे तुका आनी 1 म्हयनो टायम दिला तेणे तितलो वेळ तयार राखू नका आत्ताच पळय मन तुगेल बदलावसून करून घेवन सोडी सीदा वचून घेवन रावणाक हरडी करून घेवन सोडी आमीच तुका अरेंज करता ती रेडी करतात आमी तुक्काची म्हणून सकड ताका प्रलोभने दिता ती भिवयता ती आनी थोडे जण तिका मारया मारून घेवन तिका बुद्धी शिकोया म्हणून तिका मारका म्हूण येता ती तेदाना हनुमंत थंय पळयता खंयचकन नमून राक्षसी आसा ती म्हूण सांगून भारी एक अद्भुत जावन आशिल्लें एक वर्णन आसा हास्यभरीत वर्णन एकले राक्षसील तोंड पळोवचें जायना खंय तशें आशिल्लें खंय एकल्याक नांक ना खंय एकल्याक कान ना खंय नांक मत्ते वयर खंय थंय दुखून श्वास घेतस खंय एकल्याक पोट ना खंय पोट्टा वयर दोळ आस खंय हात सकड भितर वचून सोडला खंय एकल्याक पाय होड हात सान खंय आनी एकल्याक पोट तिगेल तीन गिल्लेल सकड पोट फट्टी मक्षी आस खंय खल्लेल सकड पक्षी खत खंय ती खल्लेल सकड मक्षी वत खंय मक्षी थोडे जणांक पोट मडकी खंय एकल्याक कान सकड दीग नेलाताय कान खंय दीग कान एकल्याक तोंड इतलो होड खंय तसल सकड वर्णन भारी एक हास्यभरीत जावन राक्षसील वर्णन आसा तो तस जावन शूरपणिकेक नांक आनी कान गेल्याल कन विचित्र म्हूण दिसता न्ही खंय हनुमंताक हांगा असल विचित्र जावन आशिल्ली राक्षसी आसा ती शूरपणिकेक नांक आनी कान गेल्यार कन विचित्र हे कने ना तसलेच सुमार जण राक्षसी आनी भयंकर जावन आशिल्ली राक्षसी आसा ती हांगा म्हणून हनुमंत पळयता पळोवन घेवन आनी असल राक्षसी तांकां पळयल्यारीच भंय जाता असल राक्षसी येवन हांव तुका खावन सोडता मरता म्हूण सकड आयल्यारी सीतेक आनी कितले भंय जावन आसका म्हणून तांणी भिवोच खातीर येता ती तेदाना थंय एकली त्रिजटा म्हूण एकली राक्षसी आसता ती त्रिजटा सीतेक प्रिती करता ती त्रिजटा येवन राब्बा तुमी सकड रब्बयात 1 मिनीट राब म्हणटा 4 गंट फलफल्लेक म्हाका असं एक सोप्पन आयला तें सोप्पन ऐका 1 मिनीट म्हूण सांगता सकड सोप्पन आयलवे कन सोप्पन बा तुमी तुका आयलेले सांग म्हणटा ती राक्षसींक वय सोप्पन ऐकूचेक आशे कन सांग म्हणटा ती त्रिजटा सांगता फलफल्ले आयलेले सोप्पन फट्टी जायना पळय आयक हांव आत्तां मात्र स्वप्नांत कन पळयलें म्हूण सांगल्यारी सीता आनी रामू धवे अंगवाल घालून घेवन श्वेत छत्र दवरून घेवन पुष्पक विमाना वयर लक्ष्मण समेत वत्त आशिल्ली ती ताजे सुत्त हंस पक्षी वत्त आशिल्ले तसलें एक अद्भुत जावन आशिल्लें मागीर तो पुष्पक विमानाक देखून देंवलो सीतेक घेवन ऐरावता वयर चडलो धवे आशिल्लो ऐरावत ताका 4 दांत ताजे वयर बसलो ताका सकड देवते सकड वारें घालता आसा ती तसलें एक वैभव जावन तो मुखार गेल्लो हेकाडे हांग पळयल्यारी रावण गडवा वयर बसला गडवा वयर बैसून घेवन ताणें कळ्याक आंगवाल घालून घेतला तो गडवा वयर बैसून घेवन मुखार वता आसतना तोग्गू पडलो तोग्गू खंय पडलो शाणा वयर पडलो खंय शाणाचे एक व्हड एक जाग आशिल्लो खंय ते शाणा भितर पडले खंय तो शाणा भितर देखून भायर येता आसल्यारी तुमी सकड राक्षस तागेल मक्षी आसा ती तुमी सकड त्याल पिल्लीन ती त्याल पिवन अंगा सकड घाणी तुमी सकड मुखार येता आसा ती रावणाक ते शाणाचे एक कन आशिल्ले शाणा उदकाचे सरोवरा देखून तुमी उक्कोण घेवन भायर हाडू ताका एक वराहा वयर एक डुक्करा वयर बसकार येयली ती आनी तुमी सकड नंतर तागेल मक्षी गेली ती असले एक विचित्र जावन आशिल्लें एक दृश्य हांव पळयलें म्हूण सांगता तो जर्त कन सांग म्हूण सांगता तांणी राक्षसा कडेन कन जर्तू म्हूण सांगता कन अर्थ म्हूण सांगल्यार रावण आनी कन मरता थोडे दिवसां भितरी ताजेच अर्थ रामू तो विजयशाली जावन तो अयोध्याक वापस वता रावण मोरून वता तुमी सकड बी रावणा लोटू आसात न्हय तुमी सकड बी खंडीत मरता ती तुमकां ताकाच मिगेल स्वप्न तुमी सकड आयली ती ते मात्र न्हय लंका दहन जाता आशिल्लें पळयलें हांवें लंका दहन जातास म्हळ्यार मुखार आनीक नेक्स्ट दिवस वची हनुमंतान दहन करचें आसता लंकाक ते तिका स्वप्नांत 1 दिवसा फुडें दिसला सांगता लंका दहन पळयलें हांवें अज्ज पशी वायट शकून आनी कनेना तुमी सीतेक तोंदर दिवं नाका ती सीतेक आनी कन राम येवन घेवन वचून सोडता रावण वे मेल्ले रावण वे वता तुमी सकड वे मोरून वता ती म्हूण सकडांक चिकेची भंय जाता सोप्पन आम्ही कोणें नमगनात सोप्पन आयल्यार हा राक्षसी सकड नमगतात म्हळ्यार आमगेले एक सिद्धांतांतू सोप्पन वही आमकां सत्याची दुसरे सिद्धांतांतू
हे लोक सकड स्वप्न म्हणक्याची म्हणून सकड सांगता ती आमगेले माधव सिद्धांतांतू स्वप्नवे आमक सत्याची स्वप्नांत ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ नाही अशी अशें पुरो जाल्यार स्वप्न आमी पळयलेलेंतू सत्य स्वप्नांत जेवचे विशयू आनी रियालिटीचे विशयू दुसरो अशें पुरो जाल्यार स्वप्न एक सत्य म्हणून सांगून एक आमगेले एक सिद्धांताचे एक प्रमेय ते प्रमेय हांगा दाखोवन दितस ही त्रिजटा सांगता असल एक स्वप्न येयला म्हाका तूं सीतेक केन्ना कोरनुका म्हणून सांगून तेदाना ही सीतेक खुशी दत्ता त्रिजटाले सांगिल्लो स्वप्न ऐकून घेवन हांव जीव काण घेवं का म्हण आशिल्ली जाल्यार तुका एक स्वप्न ऐकून घेवन म्हाका खुशी जाले त्रिजटा म्हणून सांगता त्रिजटा मुखारी वयी सीतेल सेवा करून घेवन आसता तिका रक्षण दिवन घेवन आसता रावणाक मारनू राम केदाना अयोध्येक वतकी तेदाना सीते त्रिजटाक वे आपोवन व्हरता ती संपूर्ण अयोध्येक वे वपास सीते लोट्टूची सुमार वरसताय हजार वर सीते लोट्टू रब्बून घेवन तिगेले सेवे करून घेवन मुखारी तिका कंच जन्म मेळटा म्हणून सांगल्यार कृष्णाल भयणी सुभद्रा जावन ही त्रिजटा जन्म येता असले एक सीता सेवे केलेले एक भाग्य ही त्रिजटाल स्वप्ना निमित्त ते सकड राक्षसी तिका तोंदर दिवचे रपता सकड वपास निदोचे पडटा ती वैरी शिमशुपा रुखावर वैर बैसून घेवन हनुमंत हे सकड आनी पळयतस पळोवन घेवन तो हे एक पटी सीतेक रामाले काणी सडन जावन वचून तिगेले दर रपचे बदलाक एक थोडेच एक काणी सांगया म्हणून सांगून घेवन सीतेलानी रामाले अयोध्यांत जाल्लेले काणी सकड रामाले दशरथ आत्म जावन आयलेलो तो विश्वामित्र यज्ञ रक्षण केलेले शिवधनुष्य भंग केलेले हे सकड हनुमंतू एक सान जावन एक एक्सप्लेन करता कोरनू सीते तेदान आयकता खंय दुखून हे साऊंड येतेस म्हणून वैर पळयता पळयलेरी कंचकी एक मांकड वैर बैसून घेवन काणी सांगतास ती पळयतना वय हनुमंत रब्बयना म्हळ्यार पळोवं तिका एक धैर्य येवो म्हणून सांगून घेवन तो हनुमंतू काणी कंटिन्यू करता कोरनू मागीर तोग्गू देवन येवन सीतेक पांय पडता हांगे एक विशेष म्हणून सांगल्यार मध्वाचार्यान तात्पर्य निर्णयांत बरयला सीतेक स्वता सीते कोणस ती महालक्ष्मी अवतार तिक्का कंचे एक दैत्यानांनी आपडचो दायना म्हळ्यार दुर्गा नव्हती दुर्गेक आम्ही पांय पडता ती कोणाक आमकां खंयचे कश्ट येयले दाना कश्ट दूर करी म्हणून दुर्गाक निमून घेवचे ती दुर्गाक रावणाचें अपहरण करून सोडता म्हणून सांगल्यार तें समजायना तशें जावन मध्वाचार्य सांगता ती ते तशें न्हय जाल्लेले काणी सीते केदाना अरण्या भितरी आसतना रावण केदान तिका अपहरण करचे की तेदाना ती सीते तिगेलेची एक आकृती सीतेले मणकेची एक छाया सीता म्हणून सांगून घेवन तिगेलेची एक आकृती निर्माण करता ते निर्माण करून घेवन ताचे भितर इंद्रू एक रुपांत येवन आवेश येवन ते सीताकृती भितर बैसून आसता म्हणून सांगून घेवन ते सीतेक रावण अपहरण करून घेवन वचून सोडता ही सीता कोण बद्धक आशिल्ली सीताक अग्नी हंग दखून कैलासाक आपोवन व्हरता कैलासांतू शिव आनी पार्वती सीतेले सेवे करून घेवन आसता ती अग्नीन आपोवन व्हरून थंय दवर नासता हो ही कोण प्रतिकृती सीता आकृती आस ती मात्र हांगा रावणान अपहरण करून घेवन लंका भितर हाण दवर नासता जाल्यार ताचे भितर एक सीतेले एक अंश आसता म्हळ्यार तागेलें एक पाप कार्य जावका न्हय ताचे खातीर जाल्यार तेदान एक प्रश्न येता आनी सीतेला आभरण सकड आस म्हूण सांगलें वता मात्र सीतेला आभरण हांगा कशें येयलें म्हूण सांगल्यार सांगता ती तेनैव भूषणांनी द्विधा भूत्वा ते भूषण ते आभूषणाची दोन नमून जावन रियल सीते भितर वय हे सीता आकृती भितर वय रबले म्हूण सांगून एक प्रमेय मध्वाचार्यान सांगिल्लें आसा हे मध्वाचार्यान मात्र सांगिल्लें म्हळ्यार न्हय दुसरो पुराणांत असल सकड विशय येयला ते सकड काणू मध्वाचार्यान एक प्रूफ दिलेलो आसा तात्पर्य निर्णयांत असल एक सीते थंय सीताकृती थंय वचून घेवन आसता सीताकृतीक वचून घेवन हनुमंतू पांय पडता पांय पडू अम्मा हांव रामाल दूत हांव रामाना म्हाका पेटयलेले तुका एक संदेश दिवया म्हूण सांगून घेवन आयला हांव म्हूण सांगता होय वे तूं रामाल दूत म्हणून म्हाका कन प्रूफ म्हूण निमगिता तेदान तो रामाल अंगुली कन आसता केले मुष्टी भितर इतले वेळ दवरून घेवन आसता ते अंगुली मुद्रिका काणू सीतेले पय्या म्हणून दवरता पळय हे रामाल मुद्रिका म्हणून सांगून सीते ते पळोवन घेवन भावूक जावन वचून सोडता रामूची एदर आयली की म्हणचेच ती थोडे वेळ रडता रोवन घेवन जाल्यार म्हाका एक डावट आसा तूं बद्दक हनुमंत रामाल पेटयलेले दूतच की ना रावणूच वेश घालून घेवन रावण थंय तवळी वेश घालून घेवन आयलो तिका अपहरण करताना संन्यासी वेश घालून घेवन आयलो तशीच कोणें पुणी वेश घालून घेवन मंकडा म्हणके वेश घालून घेवन रावणूच येवन आसलेली म्हूण तिका डावट ती सांगता म्हाका डावट आसा तशें जावन हांव एक प्रश्न निमगे तुका ते सांग म्हण ताका न्ही निमगिता राम कशें सांग पळया राम लक्ष्मण कशें आसात सांग म्हूण सांगता
तेदाना हनुमंतू रामाला वर्णन करता हाव तेच रक्तस मिगेल कामची रामदूत हाव मग रामाला वर्णन करचे रामाला गुणगान करचे म्हळ्यार पंच प्राण मक्का हाव तेच प्रति दिवस प्रति क्षण हाव तेच करत असता तुगेल रामाला एक विवरण सांगता म्हणून सांगून घेऊन रामाला एक विवरण सांगता राम हा कमलपत्राक्ष तगेल दोळ कश्यस म्हणून सांगले कमला म्हणकेच दोळे तगेल एक होंट कश्यस म्हणून सांगले तंबडेच होंट तगेल नांक एक थोडे वेळ हेकाड तेकाड ना तगेल कान एक्क दोन्ही वे समस ते सुमार वर्णन येता त्रिषु ताम्रः त्रिषु स्निग्धः त्रिवलिही जगद्गुरुः म्हणून सांगतात तागेले एक संख्याशास्त्रच हनुमंतान एक संख्या रामाक पळे 3 अशस 4 अशस 5 अशस म्हणून एक वर्णन करता वता तो ते आज आमकां टायम जावन वता ते वर्णन करता बसल्यारी एक सिंपल जावन सांगता रामाला एक गुणगान करता आसतना तो सांगता रामा पळे 3 कडेन तागेले एक स्निग्ध जावन आस तागेले केसू आमगेले केस सकड कशें पडटा म्हणून सांगता एक केस मात्र दी घेता अन्य केस इतले आसता आमी हे मात्र कट करून घेवपाक जाता ना एक सक्कड एक लेवलार येना रामाले सक्कड केसव एक्क लेवल खंय ते वडलेरी एक्क टायप वडता ते ताका रामाले कोण केस कत्तरतले आसता ताका सुलभ सक्कड एक्क लेवल आसता इजी जावन कट करून सोडी येता म्हणून सांगता आनी स्निग्ध जावन आस खंय केस रफ ना रामाल केस स्निग्ध जावन आस खंय त्रिवलीशू ताका 3 कडेन लायन्स आस खंय तागेले निडला वेर 3 लायन आस खंय तागेले गळे वेर 3 लाईन आस खंय तागेले पोट्टा वेर 3 लाईन आस खंय त्रिवली ही ताका 3 लाईन म्हणून सांगल्यार आमी आतां 6 पॅक्स म्हणकेची रामाल त्रिवली ही तांकां 3 लाईन आस खंय द्वादश स्तोत्रांतवे आमी सांगता ती उदरं चिन्तमीशस्य तनुतेत् अखिलंबरम वलित्रयांकितं नित्यम उपगूढं श्रेयैकया वलित्रयांकितं 3 लाईनच म्हणून सांगून घेवन देवालय पोट्टावेर खंयचे एक विशेष जावन आशिल्ले एक देवाल मूर्ती पळयल्यार तुमकां दिसता 3 लाईन पोट्टावेर अशी एक 3 लाईन आसता तसले एक ग्यारे रामाले 3 ग्यारे पोट्टावेर आस तागेले कंबू कंठ तो तागेले कंठ म्हणून सांगल्यार तागेले एक शंख मणकेची धवेच आस आनी सुंदर जावन आस अशें म्हणून सकड वर्णन करता 4 चतुर्गती ही तो विष्णू सहस्रनामान चतुर्गती कनस तेच चतुर्गती हनुमंत थंय सांगून सोड आसता रामायणा टायमार चतुर्गती सिंहा मणके व्याघ्र मणके हस्ती मणके आनी वृषभ मणके चतुर्गती 4 नमुने तागेले गती म्हळ्यार ताण चमकून येयलेरी एक एंगलान पळयल्यार सिंह चमकता की म्हणून अन्य एक एंगलान पळयल्यार एक व्याघ्र एक हस्ती एक वृषभ चमकून येता तशें म्हणके दिसके चतुर्गती ही तशी एक 4 3 कडेन तागेले तांबडे खंय दोळे तूं दिकन आसा ते तांबडे आस खंय तागेले लंगूट ते सकड तांबडेच खंय तागेले लंगडाच कन आसा ते तांबडेच खंय तागेले हात आनी पाय तांबडे आस खंय तागेले हत्ता वयरी पाय्या वयर सकड शंख चक्र ध्वज हे सकड चिन्हे आस खंय असल सकड आस म्हणून सांगून घेवन वर्णन करता वता सुमार वेळ करता सीते म्हाका कळ्ळें तुका गोतस रामाल विशय कळ्ळें तूं रामाल पळयल्या रामाल दूत तूं म्हूण म्हाका कळ्ळें अद्भुत जावन आशिल्लें एक रामाल एक वर्णन केलां म्हणून सांगता रामाल तसलें एक वर्णन करचें म्हळ्यार हनुमंताक तवळ करतास का म्हणून सांगून घेवन रामाल एक वर्णन तसलें एक रामाल अद्भुत जावन आशिल्लें एक पर्सनॅलिटी हे एक भजन हरपनहಳ್ಳಿ ಭೀಮವಾಮಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಲ सगळे रामायण सांगला ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ सांगता ಒಟ್ಟು 24 ಸಾಲ तुम्ही पुरे जणांना सांगा एक सेकंद दिता तशी सांगायची
हांव साल सांगता वता तितलेंची. ರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ ಕಂದನೆಂದೆನಿಸಿದ ಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಿಗೆ ಇಂದಿರಾಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ ಪುರಾಜನ ಸಂಕದ ಇದು ಶಿಶುವಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ದಶರಥನಲ್ಲಿ ಋಷಿಯಜ್ಞ ಸಲಹಿ ರಕ್ಕಸರನೇ ಕೊಂದ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ. ತೇಜ ಸಾತ್ವಿಕ ದೈವವೇ ಆಟಕಾಂತಕ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ. ಪಾದನಖವು ಸೋಕಿ ಪಾದನಾಶನವಾಗೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಕರುಣದಿ ಶಿಲೆಯು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಲು ರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣ ಪೋಗಿ ಮಿಥಿಲಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರ ಸಂಹಾರ ತ್ರಿನೇತ್ರನ ಧನುವೆತ್ತಿರ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ. ಜಾನಕಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ವನಮಾಲೆಯ ವಲ್ಲಭ ಕಾಕಲು ಹುಲ್ಲಲೋಚನೆ ಸೀತಾ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ ಮಂಗಳ ಮಹಿಮ ಸೀತಾಂಗನೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮನೋ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ. ಜಗದೇಕ ಸುಂದರಿ ಜಾನಕಿಯನೆ ಗೆದ್ದ ಜಗದೀಶ ಜನಕಗೆ ಜಾಮಾತ ನೆನೆಸಿದ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಬಾರದೆ.
ಮುತ್ತು ಜಾನಕಿ ಕೂಡಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರುತ್ತೀರೆ, ಮಧ್ಯ ಮಾರ್ಗದಿ ಬಂದಿದ್ದನು ಭಾರ್ಗವ ರಾಮ ಎನಬಾರದೆ.